ह्या सुमारान म्हाका तुमचे लागीं सारकी पसंती करूंक हाचे वयर उलोवंक जाय, कित्याक जायती तुमी ह्या कॉन्फरन्सान वांटो घेतात आनी चडशींच तितली टॅलिव्हिजनार पळयतात. ती क्रिस्तांव तुमच्या जिवितान क्रिस्त आसा. अपेक्षा धरून आनी मागणे करून तुका बरी पसंती करूंक पावयता, पूण सगळ्या संवसाराक मिलियन क्रिस्तांव आसात दर दीस आजून वायट पसंती करतात. तूं जाणय, पूण दर पसंती जी आमी करतात तें बी आमी ओंपतात तें, आनी दर एक बी जें आमी ओंपता कसलें तरी आमच्या जिवितान पीक हाडटलें. ह्या सुमारांत आमी जानवाये विशीं उलयतले. ह्या सुमारांत बायबलीन जायतेंच आसा जानवाये विशीं, आनी कितलें बरें तें जानवाय आसूंक आनी कितलें मूर्खपण तें मूर्ख जावंक. आनी जानवाय आनी म्हाका जाय तुवें उगडास धरूंक तूं बरयताय जाल्यार बरय. हांव सोत मानता की जानवाय आनी ही न्हय एक नेटवलेली बायबलींतली सोजमोनी, पूण हो म्हजो अर्थ जानवाय विशीं आनी म्हाका दिसता तो सारको की जानवाय सोदांच पसंती कोत्ता आतां करूंक जे उपरांत तुका तादोशी कोत्तेलें. हें गमलें तुमकां? जानवाय आतांच करूंक पसंती कोत्ता जे उपरांत ताका दादोशी कोत्तेलें. तुडवा बाबतींत थोडो वेळ उलोवया. 1 Timothy 6:10 म्हणटा सगळ्या वायटांचें मूल म्हणल्यार गिरेस्तकायची आशा. थंय म्हणोंक ना दुडू वायट म्हूण, थंय म्हणटा दुडवांचो मोग वायट. आनी हांव ही म्हजी स्वताची चिंतना. म्हाका दिसता एक कारण देव आमकां सांगता एक भाग आमच्या दुडवांचो काडून दिवंक. पयलें फळ तुज्या सगळ्या वाडलेले जोडीचें, तर हें जिवीतभर चलत आसपी वस. दर पावटी तुका थोडें भोव कितें मेवतोस देवाक जाय तातलें थोडें तुवें दिवंक. तो अशें कित्याक कोत्ता? कित्याक ताका नाका आमी केदींच दुडवांचो मोग केल्लो. आनी एकूच वात तुज्यान खात्री करूंक जाता की तूं अशेंच जायना जावंक तें उदार घालीस. आयकलां म्हजें? आमी म्हटल्यार एकूच वाट तुज्यान आशेर विरुद्ध जो येता ती उदार काळजान. आनी आमी आशा विशीं भिवंक जाय दुसरे खंयचेय वस्तू परस, कित्याक बायबल म्हणटा की आशा आपल्या धोन्याचो जीव घेता. आपल्या धोन्याचो मातसो नियाळ करुया कांय अनुमानीक परिस्थितींचो. अशें म्हळ्यार जॉर्जाक बरो कुटुंब आसा, एक बायल जाचो तो मोग कोत्ता, कांय भुरगीं जाची आपुरबाय कोत्ता. ताका शिर्वीस मेवला दी ताच्या घरांतल्यान जबर पयस ना, ताका थंय पावोंक पेट्रोलाचो खर्च करूंक नाका. तो सुमानभर खूब काम कोत्ता, पूण ताका गरज ना केदींच ओवरटायम करूंक. आनी ताका जायत्यो सवलत्यो आसात. तूं जाणय, खरेंच बऱ्यो सवलत्यो. तो कारबार चलोवपी न्हय, तो फुडारी न्हय, पूण जॉर्ज बरें जिवीत जियेता. ताका देवाचो मोग आसा, ताका आपल्या कुटुंबाचो मोग आसा. तो आपल्या बायलेचो मोग कोत्ता, ताका आनंद आसा, ताका शांती आसा. आनी ताका आनीक दुसऱ्या कंपनींत शिर्वीस मेवतात. आनी आयकलां तो कितलो बरो कामदार तो, आनी ताका एक शिर्वीस दिली कारबार चलोवपाक. जंय ताका स्वताचें ऑफिस आसतलें, ताची स्वताची पार्किंग करूंक जागो, तें व्हडलें. तूं जाणय, आनी तो म्हयन्याक आनीक $200 जोडटलो. बरें, तो ती शिर्वीस घेता, ओगले दुडू मेवतात म्हूण, आनी ताका थोडें म्हत्वपण मेवतलें म्हूण तो बॉस जावन आसा ताचें स्वताचें नांव पार्किंगान कोत्ता जाग्यार. आनी पूण सोतें आतां ताच्या खाला लोक काम कोत्तलो. ताका जायती जबाबदारी आसतली. खंयच्या वेळार कंपनीक कितें वायट जाल्यार ताणें थंय आसूंक गरज. सुमानाच्या शेवटाक बिजली वेता, ताणें सामानाच्या शेवटाक थंय आसूंक जाय. तो लांब कानी मोटवी करूंक. तो शेकी जायते पावटी गरजेक पावना. तो आदी आसा तितलो आतां घरा लागिना. तो जेन्ना खूब काम कोत्ता. आनी एक वस्त खरेंच निराशी जालो ताका ती म्हयन्याची चॅक मेवली तेन्ना. पयले फेडरल टॅक्स आनी स्टेट टॅक्स आनी सिटी टॅक्स आनी सोशल सिक्युरिटी टॅक्स काडटोच ताका ते $200 तितले उरोंक नात. आनी मागीर ताका ते शिर्विसेक वेगळोच नेसचो पडटालो. देखून ताका बरे कपडे घेवचे पडले. आनी ऑफिस पयस आसलें म्हणटच ताका पेट्रोलाक अदीक खर्च आनी ताचें मोटर आनीकय बेगडोत वेतालें. तर ताका शेकीत हांवें जालें की घडयेक तो $7 वा $17 म्हयन्याक जोडी. आनी त्या दुडवांक लागून ताणें आपलें ल्हान सुखी जिवीत विकलें. म्हणटच म्हयन्याक $60 ताका त्रास, तकली फोड, पोटाची पिडा, काजारी प्रश्न मेवले. आनी ताची सरीगत देवा थंय ओस्कोत आनी ओस्कोत जायत गेली.
वो सुजी आसा ताका तेगा भुरगीं आसात आनी ताच्या घोवाक बरी शिर्वीस आसा. आनी तूं जाणूय टीम तो बरें दुडू कमायता, ते सुसेगाद आसात. आनी ती एका बंगल्यार रावतात, व्हडलो बंगलो न्हय पूण तो एक बरो बंगलो, आनी ताची तांकी पोरमोने तांच्यान फारीक करूं जाता. भुरगीं बरीं आसात, भुरगीं सगळीं बरी सोरीगोत इगोर्जे वावरांत भाग घेवंक वेल मेवता. सुजीचें कांय इश्टांनी काम कोत्ता म्हणटच ताच्या मनांत येवजून येता, सो ताच्यान कामांक वचूं येतालें. ताच्यानूय ताच्या इश्टा भाशेन एक काम करपी वस्तू जावपाची, घरार रावता तसली आवयनी. आनी हांव म्हणून ना काम करूंक कितें वायट आसा तें, पूण तें बरें. पूण सगल्याकूच ती बरी पसंती न्हय. वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे वस्तूंचो फुडो करूं येता. आनी हांव मानता की नोकरी करप आनी आवय जावप, कुटुंबाचेर जायतोच दबाव पडटलो जाल्यार तुका आनीक थोड्या दुडवांक लागून तुमी ती पसंती करचें ना, कारण शेकी तुजे लागीं ती चिंताय तितले दुडू आसपाक नात. तूं बेबी सिटराक फारीक कोत्ता, फेडरल टॅक्स भरता, स्टेट टॅक्स, सिटी टॅक्स, सोशल सिक्युरिटी टॅक्स. म्हाका दिसता हांगा वॅटूय आसा जो तूं फकत तो सगळे मेलोन मोठो टॅक्स आनी आनीक टॅक्स आनी आनीक टॅक्स. हांव म्हणना नोकरी करप सारकें न्हय म्हूण. तूं जायतीं जाणां एकसुरी आवय आसात आनी तुमकां दुसरी पसंती ना. आनी तुमी कांय जाणां म्हणजे आयज काल जायते फावटी 2 जोडीची गरज पडटा सिर्विसेक वचोन. पूण हांगा अशींच अनुमानीक जाता. दुडवांचेर आट्टा पूण जिवीत बदलपाचे निर्णय घेनाका. हेंच हांव मुखेली वस्त सांगोंक सोदतां. दुडवांक तुज्या निर्णयाचो थारावपी जावंक दिनाका. तुका ताचे विशीं शांती मेवता, तुज्या कुटुंबाक तें बऱ्याक पडटलें हाचो नियाल कर. तुका खरेंच तातूंत कितें मेवतलें सगळें जाल्या उपरांत तुका मेवतलें म्हज्यान तुका सांगो येता. तुजी शांती सगळ्या दुडवाक किमती. आनी कितलोय दुडू एकतावंक त्रास घेता तें कांयच न्हय, कित्याक शेकी तुका केन्नाच वेल मेलो ना तुजे वालेरी मुखार फकत धांवंक 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 धांवंक. चेरूल आमच्यान सांगोंक जाता की देवान आमकां बरें जिवीत दवरलां आनी न्हय फकत धांवंक वच 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 धांव. कोण पूण सजमत हांव कितें म्हणटा तें. हांव वर्सां जालीं तें कोरी आनी हांव सोजमोली हांव तें देवा कोत्ता म्हूण. आतां हांवें तें करचें आसलें वय जेरूल, पूण जायत्योच वस्तू आसल्यो म्हज्यान ना म्हणूं येताल्यो. आनी तातूंत म्हाका घरा लागीं आनीक वेल मेवपाचो. तो वेल आतां म्हाका परत मेवचो ना. देवा कारगा म्हज्या भुरग्यां बरोबर बरी सोयरीगत आसा. पूण घडये कांय वस्तू आसल्यो ज्यो म्हज्यान चुकूं येताल्यो. जर हांव सारक्या सुवातेर सारक्या वेल्यार आसली तर बरें. तर हांवें तुमकां सगळ्यांक देगेर बसयल्यार हांव मुखार वेता. मार्कू हांवेसर 10 आमी पळयता एक तोंडनो गिरेस्त मनीस आनी म्हाका जाय आमी वचोन ह्या मनशाक पळोवंक. कारण हांगा एक लिसांव आसा जें आमच्यान पळयना जावन रावोन येजो. जर दुडवांची खबर करीत तर एक तोंडनो गिरेस्त भाटकारान जेजूशी येता आनी म्हणटा सासणाचें जिवीत प्राप्त करूंक हांवें कितें करूंक जाय. जेजून म्हणलें माना मेनचा न्हय, जिवेशी मारूं नाका, दुसरें. ताणें म्हणलें हांवें सगळें केलां, आनी कितें करूंक जाय. आनी ताणें म्हटलें जेजू वर्स 21 आनी चिंतना ताचेर नदर घालून जेजूक ताची अपुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हणलें हांव अपुरबाय दिसली हाचेर वजन घालता, कारण तुमी पळयताल्यार देव तयार जाता ताका एक खरेंच आगोड काम करूंक सांगोंक. पूण तें ताणें ताका कोर म्हटलें कित्याक ताचो मोग कोत्ता. एक तुका उणें आसा, वच आनी तुजे लागीं आसा तितलेंय वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. तोच आतां जायत्या लोकांक हाची पुरी सजमोनी ना आनी ती सजमनान. देवाची सेवा करूंक ताचे लागीं कांय एक आसना म्हूण. आनी म्हाका आवडना लोक चिंतात बायबल म्हणटा हांव कशी तुका येस मेवो तर. देवाक जाय आमचेर आशिर्वाद घालूंक. ताणें त्या तोंडण्या भुरग्याक हें सांगलें कित्याक तो जाणा आसलो की दुडू ताचे आगोडाय म्हूण. ती एक आगोडाय. आनी थंय म्हटलां की त्या तोंडण्यात्यान वर्स 22 पूण हें उतर आयकोन ताच्या तोंडार कालोक पडलो आनी तो खोंतीवण जावन तो कोडसरलो. आतां पळयात कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. म्हत्वाचें उतर सुगूर करूंक. तो सुगूर करी गिरेस्तकाय. आतां फुडलो वस पळया. जेजून आपल्या भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें गिरेस्तकाय सुगूर कोत्तेलें हांव. गिरेस्तकाय सुगूर कोत्तात. देवाच्या
राजांत भितर सरोंक कितलें कठीण, देखून सगल्या परस बरें तुज्यान करूं येता तें हें जाता तें परी उदार काळजाचो जा आनी केदींच ते आशेचे उर्बेक तुका दवरूंक दिनाका. कारण म्हज्यान तुका सांगूं येता, सर तूं ताका तुजें ताबो दिवंक दिशी पुरो म्हणटात तें पुरो जायना. तुमी कांय जाणां ह्या वेळार तुमच्या जिवितान चिंतूंक नासले तितले ओगले आसा आनी तुमकां लांब वेल दादोशी करूना. तुका आनीक जाय त्यो बरें करूं. हांगा लोक सोजमोता चलात आतां. व्हडलें घर तितलें व्हडलें न्हय आनी मोटोर तितलें नवें न्हय. आदी 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 तुजा न्हय. हांव चिंता चड बरें तुजेर आशिर्वाद आसूं आनी दोर बरी बोस मेलोंक. पूण आमी दिवपी जावंक जाय. दिवपी 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 दिवपी. तुडवांक तुजे निर्णय घेवंक दिनाका. सर तुजें सो तुजे काजार त्रासान पडलां. खात्री कर बरी पसंती करूंक. आतां हांव चिंतूंक पडला कितलोसो लोक हे टॅलिव्हिजनार पळयतात. तांचो प्रश्न काजारांत आसा. सेपरेशनाचे चिंतात, डिवोर्साचे चिंतात. आनी जर तूं आदींच डिवोर्स हांव सोजा दिना. हांवें डिवोर्स घेतलो 20 वर्साचें आसतना. म्हाका बरें कारण आसलें डिवोर्स जावंक. हांव गोरबेज जातोच ताणें सगल्यांक सांगलें भुरगें ताचें न्हय म्हूण. जी एक फोट चोरयेक लागून ताका बोनकुणीन घातलो. पूण उपरांत हांव देवा लागीं काळजात जातोच खुबश्या वर्सांक न्हय. देव मागणें करी एका गोन्नाक आनी ताणें देवा थंय मागलें ताका कोण पूण आदार दिवंक जाय आसलो तसो. चडशा ताणें मागण्यांक जबाब मेळ्ळो. आनी आयज राती हांव तुका कितें जालें तें सांगतोच. 38 वर्सां पाटी घडलेलें आनी देवानी हांव काजार जाली. आनी म्हाका उगडास आसा. आमी बेडरुमान उबी आसली पयलेंच घरान जें आमी घेतलेलें आनी आमगेर आरशाची कबडां आसलीं आनी हांव कबडांतलें कितें भायर काडटालीं. देवाक कसले वस्तू विशीं बोब मागतालीं. ताणें सगल्या थोंडायेन आनी आपलो तालो उबरीन आसतना म्हटलें हांव त्या तेंगशेर पावना जी म्हज्यान तें आनीक सोशिनेचो. आनी ताणें म्हटलें आतां आसा तें परी चलत तर हांव खरेंच नकलो हांव कितें कोत्तलो पळय तो. वय म्हाका एक पसंती करची पडली कारण तो वेल पासून हांव सगळीं बोगलांटां देवाचेर घालतालीं. तशी हांव वागतालीं कित्याक म्हजो अपमान जाल्लो आनी जशी हांव वागूंक कारण हांव नोकरी करीन घराचे वावर करी तोच वीत करी भुरग्यांचो सांबाळ करूंक तोच वीत करी आनी देव सुमाराचे वेवटा गोल्स खेळटलो आनी हांव हें आनी तें करी. पूण ताच्या ताल्यान म्हाका गंभीरता आयकोंक आयली. ती एक शिटगावणी कशी आसली. आनी तूं जाणय आमकां आमच्या जिवितान पवित्र ओतना कडल्यान जायती शिटकावण्यो मेळटात पूण आमी त्यो की कोन करता. तूं जाणें घोव म्हणटा तर म्हाका दिसता हांव तुका पोलेच ना वो म्हाका दिसना आमी खरींच उलोयता म्हूण. ती एक शिटकावणी. शिटकावणेचेर बारीक चोत्राय दवर. कोण पूण म्हजें आयकोता. सो सगळो वेळ तूं थकला. ती एक शिटकावणी. देवाक नाका तुवें तसलें जिवीत जिवलेलें. सो सगळो वेळ तूं निराशी आसाय ती एक शिटकावणी. गरज तुवें तुज्या जिवितांत बदलप करूंक पूण आमकां सदांच हें जाय. आमकां जाय आमचे भोंवतणी सगळीं बदलूंक. आमकां जाय आमच्या जिवितांत सगळो लोक बदलूंक. आमकां जाय सगळी परिस्थिती बदलूंक. पूण आमकां आमचें जिवीत बदलूंक जाय पूण आमकां आमच्या जिविताची चाल बदलूंक नाका. आतां हें बरोवन दवरूंक गरज. तेव्हा म्हाका जाय तुवें म्हजें जिवीत बदलूंक. तर तो तुका थोड्यो वस्तू करूंक दिता. तुका त्यो करूंक नाका. तुवें त्यो केल्यार म्हणजे जिविताची चाल बदलता आनी तें आमकां आवडना. परत त्या दिसा हांवें एक निर्णय घेतलो जे हांव सत मानता एक निर्मण बदलपी निर्णय आसलो. हांवें निर्णय घेतलो की म्हाका बदलूंक गरज म्हूण. आनी हांवें म्हजेच लागीं उलोवचें पडलें जर तूं बदलनाय कोडीक तुजो घोव तुका सोडटलो. आनी हांवें बदलूंक एक निर्णय घेतलो आनी देवाक सांगलें म्हाका बदल म्हूण. चड लोक काजारान त्रास दिसोंक लागतोच सोडून दिवपाचो निर्णय घेतात. तांकां जाय दुसऱ्या मनशांक बदलूंक पूण ती म्हणून आनी देवा म्हाका बदल. म्हाका चिंतूंक भिरांत दिसता आनी जशी हांव हे निरोप तयार कोत्ताली हातले कांय निर्णय जे हांवें घेतलेले म्हाका उगडास आसा ते निर्णय हांवें घेतलेले. सो त्या दिसा हांवें ताका अशें म्हटल्यार तर बरें
मिनिस्टर तुका जाय पळय तें तूं कर, कित्याक प्रश्न हांव न्हय. आतां हें आसा, जर हांवें तें केल्लें तर आयज रात्री हांव हांगा आसपाची न्हय. आनी म्हाका तुमकां सांगूंक जाय, जेन्ना हांवें देवा लागीं मागलें म्हाका बदलूंक, ताणें कसली गादुगिरीची बरी घुमावंक ना दुसऱ्या दिसा हांव बरी जावंक. म्हणजे वर्सां लागलीं देवाक म्हजो फुडो करूंक आनी केदींच विसरची ना. 1 वर्स जावन गेलें आनी हांवें खूब तोसबीत केली बरें जावंक. ओ म्हज्या देवा, म्हणजे हांव आदीं आसली त्या परस आनिकूय बरी जाल्ली. आनी हांव नकलो जर देवाक उगडास आसा तर, पूण हांवें एक दीस ताका म्हणलें म्हाका फकत गमोंक जाय, तुका कशें दिसता तें हांव. आनी हांवची अपेक्षा करतालीं मोगा तूं चड बरें. आनी ताणें म्हाका पळोवन म्हटलें आसा बरें. कित्याक पोलें म्हजें वागप इतलें वायट आसलें. हांव ओगलेपण स्वार्थी वागतालीं. आनी खरेंच तूं जाणय, सोत कितें पळय तें कोणेंच म्हाका केदींच शिकोवंक ना जियोंक. हांव जाणो आसली कशें इगोर्जे वचोंक, पूण हांव जियोंक नको आसली. म्हाका बरी धर्मीक शिकोवन आसली. हांव जाणो आसली आंकवारी जलोम दिल्लो आनी तेग जोन आनी कम्युनाव आनी बाल्तिज्म, म्हणजे म्हाका तें सगळें मेवलें, पूण हांव जियोंक नकलो आसली. आनी 6 वर्सां फाटीं देवान म्हाका सांगलें म्हाका जाय म्हज्या लोकांक शिकोवंक कशें जियोंक जाय तें. आनी हें तोच बीत करता, तुमकां शिकोवंक कशें जियोंक जाय तें, कशें जियोंक जाय जिवीत जें जेजू मेल्लो आनी रोगोत वावयलें तुका दिवंक. म्हाका जाय तूं जियोंक आनी न्हय निराशी जावन. आनी उचांबोल सगलो वेल आनी क्रोधान भरोन आनी निड्डुकाय आनी राग आनी सगळ्यांचेर रागार, कित्याक तूं खोशी ना. कित्याक आमी व्हडली जायना न्ही म्हूणात हांव आनीक जबाबदारी घेतली. हांव स्वताची जबाबदारी घेतली. जर हांवें वायट वागता तो तुजो गुन्यांव न्हय, ती म्हजी पसंती. बरें, हांव कोच्ची ना, हांव बदलतलीं, पूण म्हाका जाय तुंय बदलूंक. चलात आतां हो व्हड प्रश्न हांगासर. बरें, हांव बदलतलीं जर तूं बदलशी तर. तूं जाणय कितें गरज तुवें बदलूंक, ती बदलूंक वो बदलना, कारण तूं तुजो जबाब देवाक दितलें न्हय तांचो. आनी आमी कोणूच जी म्हणटात आमी देवाचे मोहिमे खातीर जियेतात, जाल्यार आमी तयार जावंक जाय सारकी पसंती करूंक. दुसरी कितेंय करूं परवा ना. जायते हे निर्णय जिवीत बदलपी निर्णय आसात. पळोवया फकत आनीक 2 ग्रंथ हांगासर. 2 समृद्ध 7, 1 आनी 2. तुमचो सर्वेस्पर देव आतां इज्रायलाची लोकां लागीं उलयता, तांकां दुस्मान आसले ते सगळे हायटायट, गिर्गसायट, जेबुसायट, कॅननायट. आमी सगळ्यांकूच दुस्मान आसात. तूं जाणय ते गुणगुणटे बॉस, वायट शेजारी, पाट फोडपी गोरीब, तूं जाणय भुरगीं, घोरकारनी, आमकां ते सगळे आसात. तर आतां तें आमी बारीकसायेन पळोवया. तुमचो सर्वेस्पर देव ह्या राष्ट्रांक तुमच्या हातान सोडून दितलो आनी ताणें तुमचे आदी भायर घातल्या जायतेच राष्ट्रां, हायटायट, गिरायसायट, आमोरायट, कॅननायट, पेरेझायट्स, हिवायट एंड जेबुसायट, तुमचे परस व्हडल्या आनी बोलीश 7 परजांक धांवडायतलो. आतां हे पळय न्ही, तुमचो सर्वेस्पर ह्या राष्ट्रांक तुमच्या हातान सोडून दितलो. आनी हांव सोत माता देवान तुज्या काळजान घालतोस की वेळ जालो म्हूण तुवें तुज्या जिविताक फुडो करूंक, त्या वेळार तो तें तुज्या हातान कोत्ता. देखून तुजो वेळ पावसोर रावो नाको, कित्याक जो वेळ देवान नेमला ताचेर मागणें आसतलें, जें व्हांवोंक लागतलें तें सोंपें करूंक. पूण तूं तुज्या वेळाक रावशी तर जेन्ना म्हाका 7 वर्सां काजार जाल्या उपरांत म्हज्या घरकाराक फुडो करचो पडलो, कित्याक ताणें त्या दिसा म्हाका फुडो केलो, कित्याक तो वेळ बरो आसलो. ताणें म्हाका फावो तो वेळ दिल्लो मेवोंक, थोडें पेकोवप म्हज्या पाटल्या ओकमानांतलें.
हांव देवान फावो तितली खोल गेल्ली की हांव थोडी धांवपूय न्हय आसली. आनी त्या खेरीत वेळार जेन्ना म्हाका फुडो केलो आनी म्हज्या आत्म्यान म्हाका दूख भोगली जी आमकां सगल्यांक भोगता जेन्ना आमकां गमता आमचो फुडो केला म्हूण, त्यो म्हाका एक दुस्मान वायट वागप जें हांव जियेतालें तें वायट वागप म्हजो दुस्मान जावन आसलो. आनी जर तुका वायट वागप आसा तो तुजो दुस्मान. थंय बसून आपूण निरअपराधी म्हूण दाखोवं नाका. तूं स्वार्थी तो एक दुस्मान. सो तूं तुकाच सुचुरताय तो एक दुस्मान. तुजी बुजां वयर काडटाय तो एक दुस्मान. आमी जेन्ना तुजो सर्वेस्पर देव तांकां तुज्या हातान घालता आनी तूं तांकां मारताय, आतां हें पळय, तेन्ना तुमकां सगल्यांक तुमी मार उडोवंक जाय. तांचे कडेन तुमी कोबलात करूंक फावना वा कसलीच काकूट तांकां दाखोवंक फावना. बरें, तुजा न्हय आमी कितें कोत्तात? आमी म्हणटात बरें म्हाका हाचो फुडो करूंक जाय, पूण मागीर आमी सगळीं कारणां दितात कित्याक आमी आसा तुयीच आसा. तुज्या दुस्माना सोवे तुवें निश्ठूर जावंक जाय. म्हणजे बायबल म्हणटा जर तुजो दोलो तुका त्रासान घालता तो काडून उडय, जर हात तुका अपमान करता कातोर. आनी तसली निश्ठूर भासा तो कितें म्हणटा, जर तुज्या जिवितान कितें वायट आसा, तुजे चालीक देवा सांगाता अपमान करता तें कातोर आनी भायर उडय. ताच्या सांगाता मिरोय नाका, ताच्या सांगाता खेलो नाका, ताका निबिता दिनाका, फकत बदल. आतां कोणाकूच स्वताक बदलूंक जायना. आनी म्हाका जाय हें स्पश्ट करूंक, हांव हेच्या आदीं चिंतना तुमकां दवरून, कसलोय निर्णय तुका घेवंक जाय, तुवेंच ते निर्णय घेवंक जाय. देव ते तुका करचो ना. तुवें ते निर्णय घेवंक जाय. म्हाका बदलूंक जाय, पूण देवा हांव जाणो तुजे विनें बदलूंक जायना म्हूण. आनी कसलें बदलप तुका पळोवंक जाय जाल्लें तर बरें तुवें मागणें सुरू करच्याक आनी तें तूं दर दिसा करूंक जाय. देवाक सांगोन हांव जाणो हांव तुजें सोवें कांयच न्हय, म्हज्यान तुजे विनीं बदलूंक जायना. खरेपणी स्वताक बदलूंक आमचें काम न्हय, आमचें काम देवा लागीं कोबलात करूंक आनी तें उतर पालूंक त्या भागांत आनी उतराचो अभ्यास करूंक. उतरांत शक्ती आसा तुजो आत्मो साल्वार करूंक. जाकोब 1. जर तूं उतराचो अभ्यास करची न्हय तें फकत वाचूंक व्यायाम घालूंक, पूण हांव म्हणटा उतराचो अभ्यास करूंक आनी कसलेय प्रश्नाचो एक कॉलेजीचो कसो कोर्स केल्यार. आनी जसो तूं तुकाच देवाच्या उतरान जे वयताय तो ओत्मीक भाग तुजो आनीक मजबूत जातलो तुज्या कुडीच्या भागा परस आनी देव तुका जैतिवंत करतलो. झूज सुरू जाला आनी तूं आनी केदींच तुज्या दुस्मानाक जैत व्हरोंक दिवचो ना. वेळ जालो सगळ्या दुस्मानांक भायर घालूंक आनी सारकी पसंती करूंक. कोण पूण आमेन म्हणटा? बरें, देवाची जानवाय सगळ्या परस किमतीवंत आनी म्हत्वाची जी आमच्या जिवितान प्राप्त करूं येता. आनी बायबल म्हणटा जानवाय प्राप्त कर. मुन्यो 8:11 म्हणटा जानवाय तिका परस ओदीक मोलादीक आनी तिचे परस अशक्य सारकें कांयच वर्तें ना. आनी जर आमी देवाची जानवाय मागीत आमच्या दर दिसाचे पसंती करूंक आमी उपरांत दुकान जिवची नात. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक नेसन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.